तो वाचीत म्हाका आनी हांव मेकअप लायलो भितर लायलो मेकअप आनी तो म्हणटा बाये कांतार उया कांतारा भिनाका ट्यून कितें म्हळें ट्यूनूय मोतीन दवरलो गेली स्टेजीक ताणें म्हाका सांगलो तितलें ताणें मोतीन दवरलें आनी त्या पॉयंट्सांचेर हांव उलयलें आनी तेगे तियात्र रिसेस पासून जालो कोण एकलो येवं ना टोमाट घेवन हांव चोयतां कोण म्हाका दिसता त्या दिसाक बाजारांत टोमाटां नासलीं फेस्ता दीस न्हू तो सगळीं काबार मात ना कोणालें कांयच येवं ना कोण येवं ना भितर दुसरोय तियात्र केलो तेच राती कडेन कोर्तालीं केलो पूण कोणें कांय म्हणूं ना पूण कोण कोण तेगे हांवें 25-26 शो सुमार केले वा हय आनीक लोक मागीर म्हणूंक लागलो हे न्ही खुंयचे वगत हाडले तें रोखडें एक्टींग कोता ती एक देवागे देण म्हाका पूण न्ही जी एक्टींग आयज तूं लोकां मुखार सादर करता तूं लोकां मुखार दवरता तुज्या भुरग्यांक ही कला ना ना भुरगें म्हजें करना आनी म्हजो घोवूय करना फकत मुगे घोव गोंय येता तेन्ना फकत बायलेगे एक तियात्र चोयता आनी हुंयचोय तियात्र चोयना एकूच तियात्र म्हणटच ताका तियात्राची तितली आवड ना ना आवड ना म्हणजे तो म्हाका धाडटा तेणें काजार जावं पासून म्हाका तियात्रां कोर म्हणलां तुगे आट आहा ती पिडार कोनाका इवन माय मादर इन लॉ तेन पासून ऑब्जेक्शन हाडूं ना तूं कोत्ता कोर ती तुगे आट पूण न्ही तुमच्या फॅमिली मदें जे गूण तुका आयज आसात ते कोणाक तरी आसले कोणाच ना कोणू आसना आमगे तियात्रीस पूण मुगे भाव ड्रामींग कोता टोनी डिकोस्टा म्हण तो ड्रामींग कोता आनी हांव एक्टींग कोता आतां मुगे बागे चेडो हे लास्ट दुस्मानाक पासून निर्मी नाका किगन डिकोस्टा तो तितू मेन रोल कोतालो तेका हांवें हाडलो एक शोवाक आमकां म्हाका दिसता आमची जी तरणाटी आसात तांकां तुजी थोडी बहुत डिटेल म्हणजे तुजी अदीक म्हायती ना तुजो गांव तूं खंय काजार जालां तुजीं भुरगीं कितलीं हाची थोडी म्हायती तुवें ह्या वेळार सांगची कारण जायतीं भुरगीं कॉलेज करपी तीं तियात्रिस्टां वयर जायते रिसर्च तांचे प्रोजेक्ट करतात म्हणटच ह्या खिणांत तांकांय घोडये आदार जावं येता होय जायते जाण म्हजे बोले पासून येयलें इंटरव्यू घेवपा येयलें आनीक होर सांगचें म्हणल्यार हांव सारकी माजोडेची म्हाजे अर्दा काजार जाल्या सावणदे आनी मुगे घोव आबुधाबी आसता आनी आतां आमगे मुगे रेजिडन्स विजा आसून आमी एवरी 6 मंथ्सांत आबुधाबी वयताय मुगे चेडो आनी हांव दोगांय होय आनी आतां सद्याक ते फातोर्डा रावता या कितले सुमार शो तूं नाचले आसतले सगळे मेळून शो ओवर 200 माय जातले 200 ओय कित्याक गांवान कितू तियात्र जाताले हिंग तियात्र कोण रातीची पासून आमी लोलयां काणकोण तेश कोन पासून वयतालीं होय तुवें आख्खे गोंयभर तियात्र करून गोंयच्या भायर खंय खंय तियात्र केल्यात बॉम्बे केले आख्खे बॉम्बे आख्खे गाल्फा केले लंडन पासून शो केला लंडनूय केला बेलगांव केला मेंगलोर केला हैदराबाद केला दिल्ली केला सगळे कडेन शो केले आमी आमच्या कोंकणी पालकावेले आमचे कोंकणी मोगी जे आसात ते सगोट एनीक वळखतात आनीक ही संदी घेवन आयज आमी एनी लागीं भासाभास केली ही भासाभास फुडें वता आसतनाच पाद्री पिक्चरांतलो एक धाकटोसो खीण तुमकां हांव दाखयतां आनीक ही कार्यावळ मुखार व्हरतां चल
आनी पाद्रींतली एक भुमिका आमी पळयल्या म्हणटच हालींच्या काळांत तूं वेगवेगळे तरेच्यो भुमिका करूंक लागला. आदीं आमी आतांच म्हटलेलें की चडश्यो हिरोइनीच्योच भुमिका तूं करतालें आनी आयज तुका कसली भुमिका चड आवडटा? म्हाका सेंटिमेंटल रोल करूंक खूब आवडटा. पयलीं हांव सगळे रागाक वतालीं, तूं जाणा, लोक हातार पासून मारू सोदताले म्हजेर. म्हणटच आतां तो राग तूं तांचो न्हिवपाक तांच्या दोळ्यांतल्यान तुका भायर काडटा. होय. पूण तुज्या जिवितांत असो कितें तरी एक वायट प्रसंग घडला जावं तियात्राक वेता आसतना वो तियात्र चलता आसतना वो तियात्र जावन ज्या उद्देशीं तुका तियात्रांत खूब अडचणशी जाल्या? अडचण म्हणजे ना, तूं जाणा एमर्जन्सी रोल करतालीं. सो क्रिस्मिनांगे एक शो पार्रा शो आसलो तेगेलो. सो तेगे शो हांव गेली आनी लास्ट मोमेंटार तेगे रोल करपाक. आनी तेगे एक सीन आसलोली गोडा उमकोडपाची. हय, गोड घेवपाची. सो गोड घेयलो आनी अशें करून पोट वयर सोत म्हळ्यार सकयल स्टूल आसलो तें सकयल पडलें. अरे हय, आनी हांव थिंगा उमकोडली. आनी सकयल सेल्वी बसून आसलेलो. सेल्वी न्हू, सॅली. हय, तेणें म्हाका धोलें आनी बेगीन पोट दुडयलो. पूण हांव बरी टायट जाली. एक इन्सिडंट जालो. दुसरो मागीर जेकबागे तियात्रान पुना शोआक तितून हांव एक रोल करताली. गाल्फा आसलोली थिंगा चोरये कितें घालून. एक्चुली चोरये बऱ्यो कांय ना, पूण ते थिंगाय गोड घेवपा आसलेलो लास्ट मोमेंटार. थिंगाय हें जालें आनी गोमट्या घातरी हांव सकयल पडलें. 2 इन्सिडंट जाले म्हाका. हांव नको देवाय जाय जाल्यार तिसरो इन्सिडंट घडयो वचत ना. म्हण म्हाका दिसता तिसरो इन्सिडेंट तुका कडेन येवचो ना. कारण आतां तुका मातशी भिरांत पडल्या की गोड म्हणटात तो. ना, पूण हांव भिना. जोरी तर म्हाका स्टेजीकू मरपा आहा जाल्यार हांव स्टेजीकू मातली. हय. आनी ह्या फुडें आयज तुजी पिराय कितली? आयज पिराय म्हगेली 55. म्हणटच ह्या फुडें तुका कितेंशें दिसता की तुवें ह्या फुडें आनीक कितें करचें? ह्या फुडें मुगे सदां वीश आसलोली. मिन्स हांव स्टेज सोडची आदी एक तियात्र कोतो म्हणून. आनी तो तियात्र हांव कोतोली, लोकां मुखार हाडटोली. म्हणटच पेन हातान दवरलां आसतलें? पेन हातान दवरलां, पूण दुसरें बोलदें कितें घुसपता मनांत. म्हणटच आनीकूय पिक्चरां करपाची तुजी तयारी आसा? तयारी आहा म्हाका. आनी हांव ती कोता आसतना न्हू सिंगल सीडी करपाना, कोता आसतना 2 सीडींची कोत्तोली. मिन्स म्हाका सांगिल्लें आतां कोणें, मिन्स 2 वरां केलें जाल्यार इट इज गोईंग इन फिचर फिल्म करून हांव सेन्सर करूं सोदितां. सो कितेंय उरलें जाल्यार मुगे रिकॉर्डा उरतोलें. हालीं आमी कितें केलें म्हूण रिकॉर्डा उरपा जाय न्हू. आजकाल व्हडले तियात्रीस बाडे मोडोन गेले, तेंगे रिकॉर्डा कांयच ना. ते आतां आमकां कळोन येता कितें आमी वर्कशॉपां जाण खंयचें कितें जाता तें एटेंड जाताय. आनी ते म्हणटाय आजकाल लायब्ररींत कांयच ना. आनी आमचे जे तरणाटी आसात जावं तरणाटी आसात तांकां जे अनुभव आतां तूं सांगतालें की वर्कशॉप्स आनी बाकीच्यो गजाली थिएटरांतले थिएटर आमी फाल्यां मोडटा म्हणल्यार आयज पासून शिकोवन काबार जावचें ना. तर ह्या खिणाक तूं तांकां कितें सांगूंक सोदता? कारण आमची नवींच जायतीं जाणां पालकाचेर चडटात आनी दुसऱ्याच दिसाक तीं तियात्र घेवन आपलो भायर सोदतात. हय, तें सारकें तुका दिसता? तुजें मत कितें? मोगे मत जाल्यार सारकें न्हू. तेणी कितें शिकपा जाय. इवन सिनियर आर्टिस्टान तांकां कितें सांगिल्लें जाल्यार तांकां राग येता. पूण दुसरो ऑडियन्स चोयलो म्हणटा बाय तुमी तांकां कित्याक सांगनाय. म्हाका अशें दिसता आतां स्टेज पासून मिसयूज जाल्या. ड्रेसींग पळय कोताय तें लोक कमेंट्स मारता, आमकेन सांगता. ते दोन हांव तांकां कितें सांगता, तुमी आमकां सांगनाकाय, हांव त्या तियात्रान ना आनी हांवें तो तियात्र चोयलो ना. सो तुमी भितर वचोन तांकां कित्याक सांगनाय. तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दियाय न्हू इम्प्रूव करपाक. आजकाल सगळें शॉर्टूच घान येयले म्हूण तियात्र सोबत म्हूण ना न्हू. इवन एक स्क्रिप्ट दिल म्हणटा तें स्टडी करपा जाय. आतां खूंय कॉलेजी वयतो जाल्यार ते शॉर्ट घान कॉलेजी कोण एंट्री दिता? ते सेक्युरिटी गार्ड उबे आहाय ते आती 2 भायर घाताय. प्रिंसिपलीन धाडटा घरा कडेन. तें आमगे जावपा म्हाका अशें दिसता आमगे स्टेजी पासून बरें कितें आहा तें दाखोवपा जाय. आमगे आर्टिस्टांलें कितें तरी तासून कांतर मुळी ती लोक चोवपा येना तुका. लोक आपल्याक दूख शेअर करपा येता. 3 वरां बरो एन्जॉय जायन गारूच असो दिता. एक मेसेज तेणी घेवन वचपा जाय. हें म्हाका दिसता. जायत्या तियात्रांनी भलतेंच लोकां मुखार दवरपाचो प्रयत्न जाला. आनीक लोकांक आनीक टेम्पटेशन म्हणजे मन तेंचें वसत तशें गुंडावन जाला. आनीक लोकांक कितें जाय, लोकांक बरें कितें जाय. थोडी म्हणटाय आवय वाल्गर कॉमेडी आसता आनी कितें आसता अशें करून.
पळोवपाचें आहा म्हणपा लागलें पयर एक बायल मेळ्ळी म्हाका ती म्हणपा लागली आवय पळोवपाचें ना गो बाये म्हणपा लागली स्टेजीर कितें दाखयतात तुमचें अशें म्हणपा लागली म्हाका कोंकण्या बायल ती पूण आदीं जे तियात्रांनी थोडे भोव मान रेस्पेद आनी जे भाशेन बरीं उतरां घालून जें जाताली जी कॉमेडी जाताली ती आयज दिश्टी पडना दिश्टी पडना लाफ्टर मेळटा म्हूण कितेंय कोताय अशें म्हाका दिसता ना समाजा भितर जेन्ना आमी लोकां मदें भोंवतात कारण हांवूय जायत्या आर्टिस्टांक लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता आनी जेन्ना हांव एक बाजारांत गेलो जाल्यार जायते लोक म्हाका वळखतात हांव तांकां वळखना पूण तांचे जे क्रिटिक्स आसात ते ह्या खिणांत आमी वेव्हारांत घालपाची गरज आसा कारण आमी लोकांक आमच्या रीत माणसुगेन न्हेसोन लोकांक बरो समाज आमी घडोवपाचो ह्या तियात्रांतल्यान प्रयत्न करूं हय प्रयत्न करपाक जाय आनी आतांय भुरगीं पळय येताय न्हू ती थोडी पाटी अशें करून कितें कितें केलें म्हणटा मागीर ती माय पाय धाडूं सोदना पूण आमकां जाय आतां न्यू भुरगीं येयलोलीं आनी आमगे प्लॅटफॉर्म आनीक वयर पावलोलें आनी पालकाचो वावर फुडें वता आसतना तुज्या जिवितांत तुका जायते अनुभव मेवलेत आसतले जायत्या डायरेक्टरां उदेशीं जावं जायत्या तियात्रां उदेशीं वो लोकां लागीं भासाभास करूंक ह्या खिणांत तुजे थोडे अनुभव लोकांच्या मुखार शेवटिल्यार पळय हांव रुजार रॉड्रिगीस आयज संवसारान ना तेगे तियात्र नाचिल्लें हांव मी सारू ना म्हूण एकदम बरो तियात्र तेगेलो तेजे उपरांत रोसुना नाचिल्ल्या रोसुनागे तियात्र सारकें उगडासाचें गांठ देव वो देंवचार हे म्हगे सारके आवडे तियात्र आनी त्या उपरांत हांव प्रिन्स जेकब आयल्या तेच्या फुडें हांव पॅट्रिकाक कितें जातालें पॅट्रीक कांत सारकें बेस्ट बरयतालो आनी एक दीस एक तियात्र जालो म्हजो संवसार म्हूण राय तियात्र मागयलो तेगेलो तेणें आमकां फकत कांत्र काडून दिली पूण स्टोरी बेश्टी तोंडान सांगिल्ली सो तियात्र करूंक गेले आमी तियात्र केलो आनी आख्खो तियात्र केलो सांगिल्लें त्या प्रमाणे तेणें लोक हाटल्या येयन म्हणटा तियात्र सारको बेस्ट स्क्रिप्ट ना सो ते उद्देशी म्हाका दिसता म्हाका एक बरी हें मेळ्ळें संदी मेवल्या मिन्स कितें उलयलें जाल्यार रोखडें रिप्लाय दिवपाक जाता मोकडें होय म्हणटोच ताका थिएटरा मध्ये इम्प्रोवायझेशन म्हणटात होय की एक प्लॉट दितात आनी ताचेर तुवें स्वताक जावन तें करप प्रेमानंद लोटलीकर म्हजे बारा नाचिला फामिली कोवकोना तितून दोगांय एक दिसा भाशेन एक तियात्र जातालो आमगेलो कारण मेकअपाचो उपेग जो आसा तो कित्या पासून तो अजुनूय तांकां खबर ना कारण आदीं जे पेट्रोल मास पेटोवन तियात्र जाताले तेन्ना तो दाट मेकअप लावचोच पडटालो कारण तुजें जे प्रोजेक्शन आहा तुजो जो फेस आहा तो लोकांक दिश्टी पडोंक पूण आयज कितें आसा आयज सगळ्याक वचत थंय लायट पडटा आनीक मेकअप वो जे लायटीचे जे रेस आसात ती तुका आंगाक लागोना जावच्याक तो मेकअप वापरूंक जावं पूण ताका कम्प्लेक्शन स्कीन कम्प्लेक्शन ह्यो सगळ्यो गजाली मोतीन धरून तो मेकअप करूंक जावो थोडे फावटी मेकअप जो करतात तो सारको आसना तुवें सांगलां ती गजाल खरी आनी आमच्या जे भुरगे जे अजुनूय मेकअपा वयर नकत तांणी वर्कशॉपां करचीं होय वर्कशॉप जाताय पूण कोण एटेंड जाता भुरगीं एटेंड जायनाय तें गरजेचें आपल्या स्किना पळय लागता तोच मेकअप करचो स्टेजीर तूं बेश्टी मेकअप कोण आसो लायटी फुड्यान गेल जाल्यार तूं बरें दिसता तूं तर मेकअप केलो जाल्यार तूं तेच्या बरें दिसत न्हू सो आपल्या स्कीन मेकअपा पळय जाता न्हू तो तीच पॅनकेक लावची दुसरी न्हू ह्या खिणांत आनी तुवें आमकां साहित्य वेळ दिलो आनीक हांव तुका व्हड आनी व्हड यश शेवण येता की जें तुजें पल नंबर 2 माणका मोतिया हे कार्यावळींतल्यान हांव तुका व्हड यश शेवण येता कारण तुज्या नांवाक जें पल आसा ताका आमची सोयरीगत आसा म्हणटच ह्या खिणांत आमी आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुका व्हड यश शेवण येतात आनीक मागतात ही कार्यावळ सोंपोवच्या आदी तरणाट्यांनी मेकअपाचेर जावं ही जी वर्कशॉप्स जातात तांचेर थोडी भर दिवची आनी तियात्राचें जायते गिन्यान तुमच्या पदरांक घेवचें आनी मुखार व्हेचें तेच परी जी वल्गरिटी जावं जी शॉर्ट ड्रेस आनीक जें समाजा मदें सबना ह्या गजालींचेर तुमी बारीक चतूर लक्ष घालचें आनी लोकांक बरें तें दिवपाचो प्रयत्न करचो होय आनी हांव एकू म्हणटा जरी तो तुका सोबता जाल्यार घाल स्टेजीक घाल पूण सोबना गायनाका आयकलां न्हय आनी इतल्यानूच आयची माणका मोतया कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता सगळ्याक तुमकां आदेवस